अमित बाब अरविंद केजरीवाल काही दिसांनी खातीर कॅम्पेनिंगा खातीर भायर आयले बट तेजो कांय असो यूज काय दिसना उलट दिल्ली तुमची एकच सीट येवना आनी आयले ते पंजाबान 3च सीट आयल्यो पळय कशें आसा मरे आमी फर्स्ट टायम इतले एग्रेसिवली कंटेस्ट केले दिल्लीचे इलेक्शन. दिल्लीची वोटींग पर्संटेज हॅज गॉन अप टू 42 to 45%. फ्यू पर्संटेज ऑफ वॉट्स हॅज लेड टू लॉस ऑफ दोज कॅन्डिडेट्स इन दिल्ली. दिल्लीन अजून पर्यंत असो ट्रेंड आसा की जरी स्टेट पॉलिटिक्सान स्टेट लेवलाक आम आदमी पार्टी निवडून येता पण नॅशनल जेन्ना MP इलेक्शन जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी ते निवडून येताली. पण ह्या फावट आमी काटेकी टक्कर जी म्हणटा पळय ती दिल्लीनी दिली. पंजाबान आमची पर्संटेज आशिल्ली 5 ते 7%, वीच हॅज गॉन अप टू 42%. अँड पंजाबान आमी काँग्रेस विरुद्धूय हे इलेक्शन लढले. प्रॉब्ली ताचेंय खंय तरी नुकसान असं जालां दिसता कारण दोनांची वोटींग पर्संटेज एकठांय करत जाल्यार नियरली 70% ऑफ द वोट्स शूड हॅव कम टू इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट्स इफ आमी अलायन्स कॅन्डिडेट म्हणून घाले. पण दोगांयची लोकल लिडरशीप जे आसा ते तांच्या मनान आशिल्लें की इलेक्शन आमी एज फार एज पंजाब इज कन्सर्न शूड बी कंटेस्टेड सेपरेटली आनी ताजे प्रॉब्ली खंय तरी नुकसान जालें. पण इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी द लॉसीज आर इन द मार्जिन्स ऑफ 2% to 5%. सो वीच शोज दॅट पार्टीक रिजेक्ट करूं ना. बट ऑफकोर्स वी एज आय सेड वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. आमचे 3 आज थंय निवडून आयल्या. एकत्रीतपणे आमी इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा. काँग्रेसचे निवडून आयिल्ले आसा त्या एरियांतल्यान. सगळे आमी बरोबर काम करतले आनी अल्टिमेटली वन थिंग हॅज टू बी रियलायज बाय द लोकल लिडरशीप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेट दॅट की झगडी करप or not accepting something like alliances there has been a reason for a little bit of loss as far as that state is concerned.